आयचे ग्रामसभा मेनली कितें आहलो आमगेलो ऑडिट रिपोर्ट घालचो आहलो, देन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट आनी दुसरे गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स कितें येता ते आमी बिफोर ग्रामसभा घालतात आनी तेज्या हेजे आमी कितें आमचो प्लॅन यानी बजेट घालचें आहलें विच इज एप्रूव्ड बजेट आमी एटलिस्ट 1 crore प्लस एप्रूव केला. मायनर डिस्कशन बरें डिस्कशन जालें तुमचे नोदरेक तेणी हाडले, लोकांनूय आमचेय नोदरेक हाडले की तेंची खूंय खूंय करूंक जाय आनी त्यो तांणी लोकांनी सांगलें आमकां. रिगार्डींग गार्बेजीचे हो एक मेन इश्यू आसता. जेन्ना आमी पंचायत ही पंचायत कामोली पंचायत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता, जावं वेट जावं ड्राय, तेरो आसतना सम विलेजर्स ओ आउटसायडर्स येतात आनी गार्बेज हिंगा तिंगा उडयतात आनी थोडे लासतात, वीच इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ. जे लोक जाणा आसतना करतात. आतां आमी तरी एटलिस्ट फॅसिलिटी लोकांक दिलो आहा की आमी कलेक्ट करतात, आमी डिस्पोज करतात, बट स्टील आमकां फूल सपोर्ट असो मेळना. थोडे पाटी कितें जाता, थोडे कंप्लेन करतात की आमी फी कलेक्ट करता म्हूण. फी आमी कलेक्ट करता ती एज पर नोटिफिकेशन गिवन बाय द गव्हर्मेंट. आमी आमच्या बोर्सांतली फी लायना. आमी चार्ज करता 600 पर इयर. हिंगा थोडे इवन आमचेर एलिगेशन घातलो आहा ह्या मेमोरेंडम आमकां धाडलो आहा व्हिडिओंतल्यान की आमचेर कंप्लेंट केला की 700 पर मंथ घेता म्हूण. एलिगेशन कोणाच्यानूय करूंक जाता, बट ताका बेज आसूंक जाय. आमी 700 पर मंथ घेतला जाल्यार ताका रिसीट कितें आसूंक जाय, वो पे केलें तें कितें आसूंक जाय. कोणाच्यान कितें उलोवंक जाता तें एलिगेशन घालूंक जायना. आनी स्पेशली इलेक्टेड मेंबर जेन्ना ते एलिगेशन दुसऱ्याक फॉरवर्ड करता, वीच इज नॉट रायट. सो तेजेरूय आमी डिस्कशन करतात. आमचे बॉडी मिटिंगेकूय आमी तें डिस्कशन करतात. बजेटाचेर जे बरें बसापस जाली, आमचे विलेजर्सांनी आमकां खूंय खूंय चुकला तेजी म्हायती दिली, आमी करेक्शन करतले. आनी जे क्वेश्चनां जे लोकांन आमचे मदें मांडल्या ती आमी जाता ते भाशेन सॉल्व करतले आनी जाता ते भाशेन कामां करतले, सो दॅट आवर विलेजर्स आर हॅपी. आनी ते मायग्रंटाचो इश्यू येयलो नंतर कितें आसता? मायग्रंटाचो इश्यू आसतात. सी आमी हॅव मेड अ सेपरेट सर्वे. ईच पंच मेंबर, सगळे पंच मेंबर बारबर वचोन वॉर्ड टू वॉर्ड सर्वे केला आनी कितले मायग्रंट्स कोण कोण दवरल्या तांकां आमी नोटीस दिला, सेईंग दॅट फर्स्ट यू हॅव टू गेट द व्हेरिफिकेशन फ्रॉम द पुलीस. सेकंड यू हॅव टू पे 1 month रेंट टू द पंचायत एज पर द पंचायती राज एक्ट. सरपंच अनेक ते एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहलें सोमलाल मावरिया, तेजे आतां कितें एक्शन? वी हॅव रोड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स सायटींग जे तेणी फॉल्ट्स केल्यात. म्हणजे आतां प्लॅन घेता आसतना एक आर्टिस्ट घेतलेलो प्लॅन ऑफ 5 meter by 10 meter with a metal sheet roof, but whilst construction तेणी 5 आहलो तो 10 meter केलो and with slab घालून फर्स्ट फ्लोर स्लॅब घातलो. तेजेर आमी TCP लेटर केल्या दॅट ही हॅज व्हायोलेटेड ऑल द बिल्डिंग रूल्स and hence the license may be withdrawn. I mean the approval, technical clearance may be withdrawn. And once TCP revoke केले तेजे उपरांत आमी पंचायत आमचे लायसन्स रिवोक करतले. But right now he went against my order to the additional director panchayat. So we are also fighting the case in additional director. Sabha ahloली आनी तेंगे बजेट हें केलें तेणी आनी बजेट कोन्न तेणी तेंगेले थोडे वर्क्स आहलोले
आनी ते पयलीं तांकां हांवें थोडे हिंगा मुगे एक क्वेश्चन आसलोले. फर्स्ट म्हण ते ड्रेनेज म्हणजे कितें, हिंगा ड्रेनेज जायते मारले, हितूच ड्रेनेज जाले, पूण ते ड्रेनेज उसपून तांकां पयशे आसनाय, पूण मारूंक पयशे आसताय. हितू पयशे ते वेस्ट कोत्ताय आनी थोडे कडेन ते ड्रेनेज उदक दिको वचना, एक थेंब दिको वचना, पूण ते मान जाताय, ते पयशे गेले. आनी ते पोन्ने उदक वयताय, ते मोंड पडलो आहाय ते न्ही, ते करूं सोदनाय, कित्याक तेंचे कांय बेनिफीट ना. तांकां कोणा हें करूंक घाताय न्ही तांकां बेनिफीट ना. सेकंड पॉयंट आसलो मुगेलो पंचायत बॉडी इन्स्पेक्शना वयता तेजो कोण वयताय काय म्हूण. मुगे भाशेनी हे कसलें इन्स्पेक्शन आहा वो केन्ना कोणागेलें इलिगल वो कितें केलो आहा ती इलिगल तो कोण एकू दाखयतलो तो तेकाच वयतलो, पूण तितून आनी इलिगलिटी आसतली. मुगे भाशेन सगळे पगार मेळटा, 4 हँड दिकून जाल्यार सगळे पंचायत मेळटा. सगळे नसप थिंगा कितें जाता तें चोवपाक. कोण हेणी सेटींग केलो जाल्यार तेणी सेक्रेटरी सरपंचांनी ते बोर्ड पंच आनी हेणी सेटींग कोण तो गांव पाड घालूंक इज इजी. आनी जालो आहा हिंगा एक सेक्रेटरी गेलो, तो आमकां जाता कितें बरोवपाचें, अरे तूं इलिगलिटी केलो आहाय, सगळें इलिगल म्हण आहा आनी तूं विचारता कितें काय म्हण आमकां कितें बरोवपाक काय म्हणून. एक सेक्रेटरी जायन आमकां विचारप कितें बरोवपाक काय म्हण थिंगा, आनी सेक्रेटरी कित्याक जायो. मुगे थर्ड पॉयंट आसलो प्लास्टीक आनी ते सगळे आमगे इतली गार्बेज कलेक्शन जाता, पूण लोक दिवपा तयार नाय. आमगे हिंग जाता वखद हे वोट बँक पॉलिसी जालो आहा ती, तेका कांय सांगूंक गेल्यार तो म्हाका खाली वोट मारची ना, मुगे घरान 10 वोट आहाय तेगे तेंक रेस्ट केले हो गांव पाड ते प्लास्टीक आनी रस्त्यार जोडयताय उजगान. अरे हांव म्हणटा कितें तेंक फायन आहा जाल्यार न्ही ते जोडयता, पंचायत कलेक्शन येता तेंक दिनाय तुमी जोडयताय जाल्यार तेका 5,000 फायन मार. तो दितलो कलेक्शन करूं तेका दितलो 5,000 पडले म्हणटरी, हे ते करूंक तयार नाय. ते पळय मुगेलो चवथ पॉयंट आसलो थिंगा आमगे लास्ट टायम एक इलिगल बांदलोले, ते म्हणटा कोर्टा आहा हें आहा तें आहा, पूण तेणें ऑलरेडी न्यू स्ट्रक्चर काडलो तें ऑलरेडी तेणें रेंट केलें. आनी आमगे हेणी हांव नको हेंगे आतां प्रोसिजर केसलो कितें तो आनी BDO कलेक्टर कितें तें म्हाका कांय खबर ना तेंगे केसो प्रोसिजर तो. इलिगल जालें म्हणटरी तें इलिगल डिक्लेअर जालें म्हणटरी तेगे वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी आनी लायसन्स तेगे रिवोक करूंक जाय. आनी मागीर कोर्टां वचपाक तुम तें सगळें हिंगा दोन कोर्टां वयता, कोर्ट तुवें दिलो आहा हें सगळें आनी तूं कोर्टां येता तेका दी न्हू तो इलिगल म्हूण सांगता. कोर्ट कितें चोवपाना तुमगे तेणें कितें केलें तें, पूण तुमी कितें दिलो आहा तें. आतां तें तेगे कांय केलें ना, तें कोर्टां आहा म्हणटा तें एक धाडलां तेका धाडलां म्हूण तेणें सांगिलां. मागीर हांवें चल्लां काम कितू कामां आमगेले ड्रेनेज रोड्स कितू PWD गेले, PWD तेगे फायल धाडलो खंय ते PWD धाडले खंय कोण हांवें म्हणटा ते MLA ते MLA को धाडल्या खंय MLA कॅर कोन्ना, तो चोय नासल्या भाशेन कोच खंय ते फायलो. हांव नको हेंगे केसो पॉलिटिक्स चलत तेंगे भितर कितें आहा ते बरें आहा ते बरें करून आसता, सगळें बरें करून जाता आनी ते कितें जालें म्हणटा तेंगे तें आमगे पब्लिकाक त्रास जाताय. पूण MLA ते धाडले जाल्यार कितें वो काम करून धाडले जाल्यार न्ही. आतां तुमी आयकलां आसतलें मिडियान तेणें कितें सांगिल्लें तें की MLA बोले फायलो तो MLA इग्नोर कोत्ता म्हूण. इग्नोर कोत जाल्यार न्ही आतां मुगे भाशेन कितें MLA तुमगे कितें जाल्यार लोकांक इग्नोर करप न्ही, लोकांचें काम ते सरपंचाचें आनी पंचांचें काम न्ही. हांवें काम करूंक जाय म्हणून आमी सरपंच केलो न्ही तेका, आनी तेणें तुका धाडपा जालो जाल्यार तुमी कोन्ना जाल्यार कितें जालें जायना म्हूण तें कांय ना. एक दीस वॉच लोक न्ही हेंक सगळ्यांक दाखयतलो. ओके मागीर थर्ड मुगेलें 6 आसलोलें 6 पॉयंट आसलो मुगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इज द वर्स्ट आमगे हिंगा. म्हणटे तो JE आहा तो हिंग केन्ना कितें उलयतलो बरे भाशेन सांगतलो कांय ना. तो केन्ना हिंग ऑफिसांक वचना, ते केन्ना कोणाय जाल्यार थिंग वच तो फोनाचेर उलयता अशें अरे बाबा तुका हिंगा ऑफिस दिलो आहा तुका 2 कोटी चार्जीस आहाय 3 दीस हिंग यो ना 2 दीस हिंग यो 2 दीस राय वच आनी 2 दीस घरा कोण न्हीद. पूण लोकांगे कितें आहा तें हातून आमगे थिंगा आतां 2 वर्स जालीं लायट 24 hours चलता स्ट्रीट लायट. जाल्यार हे मातसो कितें जाण तूं हेचेर इलेक्ट्रिसिटी कोण आमगे आहा तो कोण मिनिस्टराचें हेजेर एक्शन घेवपा जाय. कित्याक तेगे पगार कातरूं जाय तेका लागून इतलें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट. तेका बसून पगार घेता आनी हें तूं लोकांय पयशे यूज करता आनी लोकांक बिल धाडटा बिलाचे बरोवन धाडटाय इतू पयशे स्ट्रीट लायटी म्हूण. लोकांगे पयशान तूं तेका पगार लोकांगे पयशे आमकां एकठांय सगळे तेका आनी तो काम कोन्ना तेका कित्याक दवरप.
ते हिंगसान ट्रान्सफर करप. पहिले जेई आसलोले ते सगळे अफसा आसता सकाळीचे सगळे. पूण हांवें बरे भाशेन केन्ना कितें असो उलयता म्हळ्यार कांय डिस्कशन करूंक मेळना. आनी आतां आमगे तेणी इतले ते सगळे ड्रेनेज आजचे आमगे आतां तेणी हें केलें तो लिस्ट केलें तें वर्क करपाचें फकत ड्रेनेज. आख्खे सगळे ड्रेनेज. बाबा हांवें आतां तें सांगिल्लें बाबा हे ड्रेनेज ते ड्रेनेज कोण बेसिकली प्रपोजल कोण गायला पूण ते चोवपाक आतां थोडे जाग्यार आहाय एक घरा लागून ड्रेनेज इतुले तेच कितें उलोवपाक शकता तूं? हय एक घरा लागून ड्रेनेज म्हणजे कितें जाण तूं तेंगे एक घरां कडेन 4 वोट आहाय आसतले ना 10 वोट आहाय आसतले. एक वोट बँक पॉलिसी जाता. पूण हे पब्लिकाक न्ही थिंगसां ती ड्रेनेज करून एक मनशा लागून 4 लाख मोडटा. हे ते एक मनशागे पयशे न्ही. 4 जाण तेंगे वोटर आहाय म्हणटकीर तेंगे पयशे न्ही. हे 10 जाण लोकांक गेले बाबा तुका तें घातो कोता तें थिंग उदक बांदूता ड्रेनेज करप खंय. जेन्ना उदक लॉगिंग उत्ता तें उदक रिलीज जावपा जाय. वयर दोंगरा वयर लोट येता ते हे नाक थिंग ड्रेनेज बांदले. आनी हांव नाका BDO तेंगे इंजिनियर आहा तो कितें करता आतां कितें केलो तेणी होळयांत उदक म्हणटा ते भशेन होळये वयर आहाय आनी रस्तो सकयल आहाय. तें उदक खंय वचपाचें हे इंजिनियर घरा व्हरपाचें. आतां तें तुका हांव म्हणटा हे ड्रेनेज घेयना काय. ड्रेनेज हांकां पयशे हांकां उसपूंक पयशे नाय. 2000 कितें दिताय म्हणटा ते भितर उसप नाय. वयल्यान झाड घेवन वयल्यान ते म्हाका ते पयलीं ते आमगे कान्वाला ते वयल्यान जान मान कोयर काडून बेश्टे पयशे घेता तेसो एशे आतां तेसो चललो आमगे पंचायतांक. वयलो पत्र काडून वताय उज घातलाय जालें. मात तेशी बोल्लो आहा. आनी तो न्ही तुमकां हांव केन्ना सांगो मिडिया सांगत हांव की केन्ना तुमी पास पडटा हांव पळय उदक कितको वयता तें 2 सायडी ड्रेनेज आहाय ना आख्खो दोंगरा वयलो लोट तो तेजे वयल्यान ते दोनी होळयांक घेवच्या जायना. कित्याक जायना पयलीं वयताले हे भितोसा मात काडनाय. 1 फूट होळी पुरले आहाय 2 फूट 1 फूट गेल्या म्हणजे 1 फूट उदक रस्त्या वयल्यान वयता. आनी हेका लागून हे मातशें पंचायतान बंद करचें आनी BDOन एक्शन घेवचें अननेसेसरी होळी बांदपाची. इतलें मुगे थँक्यू व्हेरी मच.